आणि एकूच सांगवा पडला तुझ्या मोगाच्या गोंयकार बा आणि बहिणीनो या साथ चाडलं ही सोबत मुगा तकलीफ साथ चालता लागले आणि एकू मुगा रिक्वेस्ट अरेस्ट करून मुगा बायकोर पासो निदान कामार करता मान म्हणल्यार टाइम दिला चीफ मिनिस्टराची फाल्यां बर्थडे 5 म्हणल्यार अरेस्ट जरी जायना खट्टराक आणि आमी गुदिनाक जरी सेट करना जाल्यार वी विल पॅरलायज गोवा वी विल गिव अ कॉल टू गोवा देयर विल बी नो पीसफुल मार्च देयर विल बी नो कॅन्डल लायट ह्या फावटी गोंयकार रस्त्यार देंवतलो तो गोवा बंद करपाक देंवतलो फायनल सो टिल 5 o'clock लास्ट चान्स टुमॉरो 5 डिमांड दैट नवीन गुदी शुड बी सेट from the cabinet immediately and arrest Mr. Khattar by tomorrow 5 क्रॉस जाले आम्ही कॉल दितले ते केन्ना ते आम्ही सगळे उलयन फाल्यां सांजेच प्रेस दितले आफ्टर 5 विल गिव अ प्रेस कॉन्फरन्स We want a birthday gift from CM Pramod. Since it is Chief Minister's birthday tomorrow, you give us justice first. We are demand of thousands of people here. Madam, we will not give you justice. Goa Police Headquarters. You expect from Demand, and we are requesting. Now, today. We are requesting. We are requesting CM. Please send. We are demanding. एक म्हळ्यार करून बीजेपीन ज्या पद्धतीन जे कितें थारयलें हे फक्त कित्याक तर इलेक्शनान लागीं पावला बीजेपीक पूर्णतया खबर आसा की फुडलें इलेक्शन आमी जिखूंक शकना ताच्या खातीर आतां कितें करपाक जाय हिंदू आनी क्रिश्चनां भितर झगडी घालपाचो कार्यक्रम आतां एकूच गजाल सांगता फाल्यां सगळ्या क्रिश्चन भाव जे तांची इन्स्टिट्यूट आसा फादर आग्नेल फादर कोसेसांव मागीर आनी खंयचे आसतले ह्या सगळ्या स्कुलांनी हिंदूंची भुरगीं शिकता तांच्यांनी क्रिश्चन समाजाच्या लोकांनी जरी इन्स्टिट्यूटा भितर बंद केली कितें जातलें रायट जातलें मरे तशेंच दुसरी गजाल आमकां डिवायड जे करूंक सोदता पळय तांकां एक गजाल सांगता देवी लयराईची जात्रा जाली तिची बहीण कोण मिलाग्री क्रिस्तांव सो आज गोंयान पिढ्यान पिढे चालून आयिल्ले आसा की आमी हिंदू क्रिस्तांव भाव सगळे मुसलमान सगळे आमी एकत्र रावले आनी आज फक्त ह्या राजकारणा खातीर बीजेपीन हे मुद्दम केल्ले आसा नाल्यार जर तशें नाशिल्लें जाल्यार आतां पर्यंत तो कोण खट्टर फट्टर आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंटान एक ह्या मॅटरान स्पोक्समॅन अपॉइंट करपाची गरज आहा SP लेवलाचो ऑफिसर कित्याक संतोष इज नॉट द ऑफिसर तो म्हणटा क्रायम ब्रांच आनी खंयचे पुलीस स्टेशनार वास्को गेल्यार ते म्हणटा क्रायम ब्रांच सो क्रायम ब्रांचा म्हळ्यार आमी पावना आनी ते उत्तर दिना सो वॉट इज द कोर्ट्स ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशनाचे फ्युचर आनी स्टेटस लोकांक कळपाक देर इज नो वे सो ताजे खातीर गव्हर्मेंटान एक SP लेवलाचो ऑफिसर PR पब्लीक रिलेशन्स एज वेल एज मिडियाक सांगपाक आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक एक ऑफिसर अपॉइंट करचो हें पयलो डिमांड दुसरो फाल्यां मुखेलमंत्र्याचो बर्थडे जावचे पयलीं धर ताका अरेस्ट जायना हे खट्टराक जाल्यार मुखेलमंत्र्याच्या हातान खट्टर ना मुखेलमंत्र्याच्या हातान मोवीन आहा मोविनाक ड्रॉप कर ना जाल्यार सरकारूच हातून इन्वॉल्ड आहा मोवीन स्पोक फॉर द गव्हर्मेंट when the minister speaks endorsing what Khattar spoke for the government. If government feels that it is wrong, then they have to drop Movin. Put Movin in If they don't drop Movin, it means government is hand in glove with Khattar. Yes. Midnight today. Second time. आणि कॅन्डल लाईट जावचे ना
जाता आणि कॅन्डल लायटान हे जावचें ना. दिस वील हॅव टू बी सम अदर लायट. लोक हा, मुसलमान हा, हिंदू हा, कॅथलीक हा, सगळे एकटे आहाय. फाल्यां दिसाचो तर एक धरून कांय जावपा ना, ताका धरून हाल सुट्टले तो तेंगलो मनीस. पूण हिंगा गरज कसली आहा, आयज एक एग्जाम्पल सेटअप केलो आहा ह्या सरकारान. गोवोरमेंट उलयता, गोवोरमेंट म्हणजे कोण? मोबीन गोवोरमेंट इज अ पार्ट ऑफ द गोवोरमेंट. हो थिंगा भाशण करता असो एंडोर्स करता. सो गोवोरमेंटाक तरी मुख्यमंत्री हू द हेड ऑफ द स्टेट त्याक तरी ताणें तर मान्य केलां जे उलयलें तें बेकायदेशीर म्हणून जाल्यार ताणें पयलो आमदार मंत्री आहा ताका तेक पयलो दिवपाचो. तेक पयलो तेक दोच पयलो दवरपा मागीर बरें आहा आनी तरी आसता तो मान्य करता. कोणी तो एंडोर्स केला मुख्यमंत्र्यान ताका ड्रॉप करपाचो नाजाल्यार तेणें एक्शन गोंयकार आहा आनी एकच दिसान न्हू सगळे गोंय सरकाराक घोटले गोंयची परजेचो पावर कितो तेजो सरकाराक घोटले. आमी सरकाराक कितें मागताय? सरकाराक मागताय पयलो मोबिना दिवं, पयलो मोबिना दिवं हाल्या. एग्जाम्पल सेटअप कर तुगेले मंत्रिमंडळा हाय ते गोंयचो गांवचो पीस करपाक हे फितूर आहाय. त्या पासत मुगे मागणें तुमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री जेन्ना तूं म्हणटा हे कर्तव्या केली ती फास्ट आहा तर तुगे गाटर ना गाटर. सो हो मनीस तर मेळोक ना जाल्यार आयज ताणें लोकांक तोंड करपा लागून तेजे भावाक अरेस्ट केला. भावाक अरेस्ट केलो हे नाका आमकां. पूण आमकां जाय गौतमाक अरेस्ट केल्लो कित्याक तेणें आमच्या गोंया स्पेशली ह्या ज्या ऑर्गनायझरांनी स्पेशली ताका पे करून प्लेनाची तिकेट दिली. तिकेट दिवन हाडलो परतून प्लेनाची तिकेट दिवन हाडलो म्हणटकूच हे सगळे भेदिया ते भाशेन आयज हो जो आमदार कॅबिनेट मिनिस्टर जो तर थिंगा रावन हे सगळे तर एक्नॉलेज करता ताका जाल्यार ही आयची गरज जे आयज विजय उलयता निखील उलयता ह्या मिनिस्टराक मुबिनाक वचोन करून ड्रॉप करपाकूच जावं. इफ काय जाल्यार ताका हँग करप म्हणून परत ते सुटून गेले. ताच्या नंतर डीएनएक लागून रस्ते राडलेल्या लोकांक लाठीचार्ज केले ते सुटून गेले. आणि आज परत जे डायव्हर्जन करपाक लागून 39 हे डायव्हर्जन करपाक लागून तुम्ही सेंट फ्रांसीस झेवियराचें नांव परत घेवन करपाक परत क्रिस्तांव रस्ते हाडपाक लागून करता. आणि हे सगळे करता जाल्यार कोण करता हेजी क्वेश्चन मार्क येता. नेम इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना खंयचो प्रोटोकॉल आसता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक जेन्ना तो खंयची मिटींग अटेंड करता जाल्यार ताच्या इन्व्हेस्टिगेशन आनी तेजी एजन्सी आहा पळय जी अप्रूव दिता शुअर सीएम अटेंड करपाक शकना, एडवर्टिजमेंट जावंक शकना. जाल्यार त्या पोस्टराचेर सीएमचें नांव आशिल्लें आनी बाकीच्या ऑर्गनायझराचें नांव आशिल्लें. सो सीएम वॉज अवेअर अबाउट वॉट यूज टू हॅपन. जें कितें जावपाचें आशिल्लें तें सीएमाक पयलींच खबर आशिल्लें आनी सीएम येवन आसतना रावलो. दुसरी गजाल, who is responsible for this is the committee because committee have approved the Khattar to speak on the stage. So arrest the committee also. आणि तिसरो मेन इम्पॉर्टंट तिसरे जे आहा पळय मौलीन कुदिनो, संकल्प अमोणकर आणि दाजी सलकर और कोंडो केदार बरं ह्या तिगांकूय टर्मिनेट करपाक जाय, रिजायन करपाक जाय. जशे भाशेन आता 48 आवर्सांनी ताका अरेस्ट करता म्हणटा. 48 जाय 4 दीस जाले अजून ते पण तो अरेस्ट जालो ना. आता भावा हाड म्हणटा भावाकूय कोणी चोयलो ना. आमगेलो सगळ्यालो डिमांड आहा तांकां तो एक अरेस्ट जालो. कमिटी आहा कमिटी अरेस्ट करून आता गेलते पार्टी गिरगांव जात्रा हाच्या नंतर कॅन्डलाइट जावचो ना. जरी तर हांकां रेजिग्नेशन दिवपाक लायना हांकां सस्पेंड. हे पळय गोंय साहेबाचेर कितें उलयलां तेजेर आमकांय बी मनांतल्यान हें बरें दिसलें ना. हे आमी बी गोंयकार, आमी ट्रू गोंयकार, आमकांय बी हे गोंय साहेबाचेर कितें तो गौतम खट्टर पण येवन उलयला ते आमकांय बी कोणाकूच बरें दिसलें ना. पूण पयलीं तेजे उपरांत हे शेनवार दीस जालें, मागीर सोमार दीस सगळे वोरान प्रतिमा सगळे लोक, हांव सगळ्यांचें नांव घेवंक शकना, सगळे लोक येवन मेळ्ळे. लोकांनी सांगले की अशें इमिजिएटली तेजे पयलीं आमी केस रेजिस्टर केली.
केस रजिस्टर करून आम्ही आयकाय बरं मरे बाबा त्याची उपरांत मागीर आमी इमिजिएटली जालें आमी तूं स्टेटस दिता बरें हांव आमी इन्वेस्टिगेशन करता म्हूण सांगलें आमी तेजे उपरांत इमिजिएटली आमी टीम धाडली आमी PSI डेविड कॉस्ता म्हणटा टीम आनी तेजे बरोबर स्टाफ धाडलो इमिजिएटली व्हरून फ्लायटाचेर धाडलो दिल्ली सान ते डेहराडून गेले डेहराडून देवसान ते गेले घरा कडेन सर्च मारले लायकली प्लेसीस सर्च मारले ते लोकल पुलिसांक आमी घेवन लोकल मागीर तो मेळना मागीर आमकां इन्वेस्टिगेशनाक कळ्ळें की तेजो भावान तेजी सगळें येवपाचें बिवपाचें टिकेट बाकी सगळें ते भावान केलें पण ते भाव पळयता म्हूण त्या खातीर तेजे भावा हाडलो भावा हाडटरेच मागीर कितें जालें की सगळे कडेन गोंयांत सगळी पुलीस स्टेशनाची मडगांव जावं ह्यो इन्सिडेंट जालो वास्को टिळक मैदानार वास्को जालें मागीर मडगांव लोकांनी दिलें गोंयच्या साबार पुलीस स्टेशनांनी गोंय आयकाय रे गोंयची साबार पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेन दिल्यो कंप्लेन दितरेच हांव मोठ्यान म्हाजो पळय आवाज आसा तितलो मोठ्यान उलयतां हांव साबार पुलिसांक कंप्लेन दिल्यो मागीर पळय आसा मागीर पळय मागीर ही सगळी पुलिसांक कंप्लेन दिता म्हूण क्रायम ब्रँचाची ट्रान्सफर केली क्रायम ब्रँचात ट्रान्सफर करून कित्याक तुमी समजशा की क्रायम ब्रँचाची आनी कितें करपाक ना क्रायम ब्रँच आमची कितें आसता आमकां बाकीची कामां आसता पूण क्रायम ब्रँच आसा ती स्पेशल तेंचे स्पेशल सायंटिफीक एड आसता सगळें आसता आनी तांकां चड टायम आसता ते केसीस थोडी आसतात त्या खातीर तेमचे कडेन दिली की इन्वेस्टिगेशनांत क्रायम ब्रँचाक करपाक आनी तेजे उपरांत तेजे भावा आमी काल हाडला आनी आमी आमकां हें करून आमी ते गौतम खट्टराक आमी कशेंय करून आमी अरेस्ट करतले कित्याक हांव तुका टायम दिवंक शकना पूण आतां इन्वेस्टिगेशन ते क्रायम ब्रँचा कडेन आसा हांव तेंचे कडच्यान तुमकां वॉट एवर तेजो स्टेटस हांव दिवंक शकता थोडी हांव कितें आसा तेंचे कितें इन्वेस्टिगेशनाक उलोवंक शकता मागीर हांव तुमकां स्टेटस इन्वेस्टिगेशन आसा कित्याक हांव तुमकां दिता आनी तेजे उपरांत इन्वेस्टिगेशन आमचें चालू आसा आनी आमी जात तितले बेगीन आमी हाडटले जात तितले बेगीन तुमी टायम मागलो म्हण जावपा ना पूण आमी जात तितले बेगीन हाडटले हें म्हाजे कडच्यान तुमकां एश्युरन्स आतां क्रायम तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर